I have made it clear, no. People of Kurcharem last time have shown faith in me, and the kind of state today Kurcharem is in. I think definitely the MLA has to be changed. It's 15 years now. In 15 वर्षांनी समज तर तो लोकांक बेसिक रस्ते, बेसिक नेसेसिटी विच इज लोकांचो हक इन टर्म्स ऑफ संविधान ते जर दिवपाक शकना जाल्यार मागीर लॉ मेकर आनी कसले काय फक्त आपली घरां बांदप आनी आपले बँक बॅलन्स वाडोवपाकूच आमदार जावप. अरे तूं लोकप्रतिनिधी म्हणल्यार लोकांक सेवा करपाक किंवा लोकांचे जे बेसिक अधिकार हक्क आसा हे मेळपाक लागून काम करपाचें न्ही. 15 वर्सां इज टू इनफ टायम. आनी 15 वर्सां इट इज यू हॅव बीन इन रुलींग, नो. You are not in opposition. You have been minister twice. So this is the complete failure of an individual. आज तू कुडचड्यार यो आणि रस्त्याची हालत पळय. थंय आज कितले लोक गेल्ल्या 10 वर्षांत मेले रस्त्यार फोंडान पडून. हाचो आंकडो सरकारान पळोवपाक जाय. इंट्रोस्पेक्ट करपाची गरज आसा. कुडचडेचे जनतेक म्हाका दिसता कुडचडे जर तूं पळयत होल ऑफ गोवा, आय थिंक इट इज वन पार्ट विच इज कंप्लिटली निग्लेक्टेड टुडे, which once upon a time has given the maximum revenue to the state. Jenna mining peak timeacher Kurchare was the hub which has generated the maximum revenue, and that part of the constituency is neglected. Sad, but this time 2027 we will win there, आणि we will ज्या लोकांक थंय पळय आज त्रासान आसा लोक गेल्ली 15 वर्सां तांकां आमी मुक्त करतले. गोवा काँग्रेसीचो प्रेसिडेंट येतले रे, ते ताजेरूच प्रश्न आशिल्लो. ते देड आन्सर.